फुले मागणी करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, सोर पदवेदार देवाक आमी वाखाणुया. ताणे आपले सोर शक्तीन पृथ्वी रचली. आपले पूर्व येवजणेन ती गिरेस्त केली आनी मनशांक कोमाशी करून तांतले उटपोटेन आपल्या जिविताचे पोसण करच्या ती मनशाची आदीन केली. देवाक ताच्या उदारपणा खातीर दिन वाचतना शुभ वर्तमानान सांगला तशें पयले देवाचें राज आनी ताचें नितीपणपण आमी सोदूंक शिकुया. तेन्ना सगल्या आमच्या गरजांक जाय तें आमकां फावो जातलें. थोड्यो घडयो ओगीच रावन आमचेर सगल्यांचेर, आमच्या वावरा धंद्याचेर आनी खरीत भाशेन ह्या आमच्या शेत रोवपाच्या कामाचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद मागुया. आनी देवाचो आशिर्वाद मागूंक जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सुदाराक बक्षिसां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका. प्रार्थुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, मनशान पृथ्वीमेर वावर करून तिचें संरक्षण जावं, सदांच सुबाम पीक आनी दादोशी फळां उत्पन्न उदारपणी आमकां दी. वाऱ्या वादळा जावं, कोरव्या पावसान जावं, आवरा बुट्टेन जावं, शेता बाटान आनी बिया फळाक कांयच वायट जायनासतना आमी वोखलेलें बी आनी रोयलेल्यो रोंपयो बरे भाशेन वाडून सुबाम फळ दिवंक पावूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आंकवार मारिया, आमची माय, पवित्र सोबेची आवयती, आमकां गोंयच्या बावळत्यांक खरीत भाशेन हे सर्गीच्या आवयची भोवती आसा. तिका उलो मारून तिची मोजत आनी आशिर्वाद मागुया. नोमान मारिये, उर्बेन बोलले, सर्वेस्पोर जें आसा, ostărea tu sodoi, ni sodoi tu sau put Jesu. Arolion Marie, Devace Mai, Ama Papia Katir, Vinoti Kor, Antane Amcha Mor. Sor podvedar Dev, Bap, आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबांचेर आणि सगळ्या तुमच्या वावरा धंद्याचेर आणि हे शेत रोवपाच्या वावराचेर आपलो सुभाम आशीर्वाद घालू. सायबीण मायच्या मानांक एकूच माझ्या आशीर्वादान बोललेली भाग्योंत तोमास तोंडुताची परब तुमकां हांव दिता. आयज सांत तोमासाची परब. दुसरे स्वातेर तुमकां सगल्यांक शबासकी दिता, दिन वाचता. कित्याक देवान आमकां उत्पत्तीचें पुस्तक सांगता तशें ही सोबीत सृश्टी रचल्या उपरांत मनशाक आपल्या सारक्याचो रचून हे सृश्टीचो सांबाळ करूंक ही जबाबदारी देवान आमच्या मनशाच्या हातांत घाली. आनी आमच्या पुर्विल्यांनी आमचे सृश्टीचो सांबाळ केल्लो. शेतां बाटां, नदी, दोंगर, झाडां पेडां सांबाळून देवान दिलेली सृश्टी अदीक सोबीत केली. नातांच्या काळार जायते फावटी उदरगतीच्या नांवान आमचे सृश्टीचेर धक्को दिलो आमी पळयता आनी ह्या धक्क्याचो परिणाम आमी अणभवता. आनी आमच्या भुरग्यापणार जुंयाच्या म्हयन्यांत थान घसघशीत पावस पडटा. आतां न्हयच पावस पडना. थोडे फावट वतान आमी सारके हे जाता, वाचता. हांव आतांच पोरच्या दिसा रोमान थान आयलोलो. रोमान इतली गरमी जाता ते म्हणटात अशें आदी केन्नाच जायनासलें. आमी मनशांनी आमचे बेजबाबदारेक लागून शेता बाटांक सृश्टीक धक्को दिवन आमचेरूच वायट परिणाम मागून घेतला. आनी हें जें घडटा तें परत
देवाक जायते भाशेन घालूंक असलें काम गरजेचें. शेत रोवपाचें, शेतां वाठां सांबाळपाचें, झाडां पेडां सांबाळपाचें, आमच्यो नदी दर्या नितळ निवळ दवरपाचो जबाबदारी आमची सगळ्यांची. आनी तुमी ही जबाबदारी चलयतात. हांगा सेमिनारीन येवन आमकां आदार दितात. तुमी शेजारच्या फिरगोजांतलीं आनी आयज जायते शिकपी इस्कॉलांतलीं भुरगीं आयल्यान म्हूण हांव खुशाल, कित्याक तांकां ही सृश्टी बरे भाशेन दिवंक आमची वाडलेल्यांची जबाबदारी. आमच्या पुर्विल्यांनी ही सृश्टी सोबीत सांबाळून ती आमकां दिलेली, ती फुडले पिळगेक दिवंक आमची जबाबदारी. आनी देखून हे जबाबदारीक तयार जावंक हे आमचे शिकपी हांगासर आसात म्हूण आमी खुशाल. तांकां तांच्या शिक्षकांक पुरबी दिता. तेच भाशेन आमचे रायतूरचे सेमिनारीचे वडील फादर दोनाथ आमचो रेतोर, फादर वॉल्फन, ह्या शेतां भाटाचो सांबाळ करपी सगळ्या आकर्शकांक, फोमेटर्स आनी तुमकां सगळ्यांक पोरबी दिता. पोरबी म्हजी शेवास्की, म्हजी दिनवासकी. देवान सगळ्या तुमच्या वावरा दोंद्याचेर आनी आयज चलतल्या वावराचेर सुभाम आशिर्वाद घालूं आनी आमकां सगळ्यांक आपल्या मोगान देवान सांबाळूं. आनीक फावटी तुमकां सगळ्यांक म्हजी पोरबी, म्हजो दिनवास आनी म्हजी शेवास्की. देवान बरो दीस दिवचो. म्हजें नांव प्रिन्स्टन लगामा आनी आयज आमी राशोल सेमिनारीन हे शेत रोवपाचो वावर करतात. वर्सांनी हो आमचो वावर सदांच ह्या दिसा जाता. आनी कित्याक आमी हो वावर करतात? खास तरेन सोयंबा खातीर आमचो संबंद बांदूंक आनी ह्या मातये वरवीं आमी ह्या सोयंबाच्या मोगान वाडूंक. आतां ह्या आधुनीक काळार जायते फावटी जायत्यांक ह्या सोयंबाचो वालोर कळना. जायती जाण आपूण जें जेवतात तें कसलें जेवण, तितून कसलें मिसळून आसा तें देखून तांकां खबर ना. तर देखूनच आमी सगळीं खुशालकायेन आयज हे शेत रोवपाचो वावर करतात. आनी देवाच्या बेसांवा वरवीं हें जें आमी कितें भोगता तें आमकां खावंक मेळटलें म्हूण आमी रावता. आनी सगळीं जायती जाण, जायतो लोक, जायती तरणाटी हांगा ह्या सेमिनारींत येवन आमकां हो आदार दितात. आनी हो आदार दितना आमचेय मदें खूब एकचार आनी मोग वाडटा. आनी हो एकचार आनी मोग वाडटना ह्या वावरा वरवीं सदांच आमी आमच्या सोयंबाच्या मोगान वाडूंक, आमच्या सृश्टीची काळजी घेवंक आनी आमच्या फुडल्या पिळगेक हीच सोबीत खुशालकाय वांटूंक आमी फावो. थँक्यू. 10 वर्सां सेमिनारी काम करता. वखद आमी सकल भाजी रोयता आनी शेतां म्हाज्या आख्यात रोयता, मागीर भाजी रोयता आख्खे आनी पावसाचे रोयता. केसलो भाजी रोयता? भाजी कोंकोन दिली, नात पावसा कोंकोन दिली, घोंसाळी, कोदळी, काराटी आनी वाल आनी जिमान भेंडे आनी वांगी, चुवळे आनी थिंगा मिरसांगो. म्हजें नांव सिजर डायस. हांव सेमिनारीस्ट, हांव राशोल सेमिनारीस्ट म्हजें शिकप करता. आनीक हे आयच्या दिसा जुलायाचे 3 तारखेर वर्सां वरस आमी शेत रोयता. आनी हे अंदू हे फावटी आमी हेच दिसाक आमी शेत रोवपाक आमी थारायलें. आनीक हें शेत रोयतना जायतीं आमचीं शेजारचीं भाव भयणां आसात, जावं ती आमची राशोलची, शिरोडाची, नुयेची, फातोडाची, रायाची जायतीं भाव भयणां येतात आनी आमकां पयसान पासून जायना आपकोशीन येवन आमकां शेत रोवपाक आदार दितात. आनी तेच परी आमची शेजारची इस्कॉलां आसलीं लायक स्नोज, राया, देन आमची लोटलेची इस्कॉलांतलीं भुरगीं जावं टिचरी आपल्या त्या भुरग्यांक घेवन हांगासर येयलीं, तांकां दाखोवपाक लायक कशे भाशेन लायक तें शेत लायतात. आनीक तांकां एक संदी कशी दिली तेमी आनीक लायक ती बाबा लायक शिकोन कितें तरी शिकोन ती गेली. आनीक आमचे जे कोण हिंगा सेमिनारींतल्यान पाद्री जावन गेल्ले आमचे फादर आसात ते आपल्या युथांक घेवन, स्पेशली आतां जायती यूथ तरणाटी आमकां हिंगा दिसली पडटलीं लायक ते घेवन येयल्यात. कित्याक आमी जाणा लायक एक आमी यूथ म्हणटच आयज आमची जबाबदारी आसा. कित्याक सगळे फावटी आमची जाणटी भाव भयणां आमकां लायक शेत रोवपाक लायक आसची ना, फुडें आमकां मुखार आमची जबाबदारी आसा. सो आमी तें शिकोवंक जाय आनी त्या फुडाराक आमी तें सांबाळपाक आमची जबाबदारी आमी काडूंक गरजेची. आनीक हे भाशेन आनी तशेंच आतां आमी दनपार जालो म्हणटच आमचे सेमिनारीस्ट तशेंच पाद्री
लायक जेवण जालें म्हणटच ते शेतान देंवतले आनी शेतान देंवतले आनी तेय बी लायतात सगळे गेले पावटी आमचो दीस सिमावूय आसलो लावपाक. सो हे भाशेन आमी सगळीं एकठांय येवन आमचें हें शेत आमी रोयतात आनी जायते भाव भयण आमकां आदार दितात. तांचो आमकां आदार आनी सहकार मेळटा.